मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयला तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयस तावन तुमी आयल्यात करजमाच्या वेळार आमी आसांव आनी येता आसतना तुमची मागणी, तुमची तेसावां, तुमच्या काळजाचे अत्रेक हांगासर तुमी घेवन आयल्यात. हांगासर मोऱ्यो माय आमी मागिल्लें दितली म्हणल्यार बावर्तान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावर्तान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी केद्दाळाय पाटीन धाडूंक ना. वस तुज्या बावर्तान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें. तशेंच आमची माय, मोरे माय, आमी तिच्या लागीं मागता आसतना म्हणटा हांव तुज्या आश्रयाक धांवलो, तुजी ससाय मागलो, कोणूच निराशी जावन पाटी वसोंक ना. मोरे माय, आमची आवय आमकां निराशी करना आनी आमकां ह्या जाग्यार तावन खाली हातांनी पाटीन धाडिना. तुमचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या तेसावांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली. तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात. मोगाच्या न्हू, रेतिरेक आयिल्ला तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगातास आयच्या दिसा ही रेतीर चलोवन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मनादीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा, सहाय्यक विगार दुखे सायबिणीची पिरगज उडपी. हांगासर ते आयल्या ती रेतीर चलोवन व्हरूंक तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी, आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा. हर एका शेनवारा हांगासर येवन वाजंत्रां वाजोवन, गितां गावून, अर्गां स्तुती चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे आसात हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू, तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. तुमकां कोणाय कुमसार जावंक आसा जाल्यार प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भवन आणि भयणीनो, कीर्तन 122 साम 122 वर्स 1 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराच्या घरा वसोया म्हणटना, सर्वेस्पराच्या घरा वसोया अशें ताणें म्हळें तेन्ना संतोश म्हाका भोगलो. आतां आमी आमचे पांय दवरल्यात तुज्या दरवट्या भितर जेरुसलेमा. हें देवाळ आमकां हर एकल्यांक एक नवें जेरुसलेम. हें देवाळा भितर आमी पांय दवरला आमची मुखामळां भोंवूंक नजो. कित्याक सर्वेस्पराच्या घरा वसोया म्हणटना संतोश म्हाका भोगलो आनी हो संतोश हर एकल्या भोगोंक जाय. खंडीत जावन आमी कुटुंबांत जियेतांव, कुटुंबांत आसांव, कुटुंबांत एकामेका सांद्या लागीं, सांद्या बराबर आमी वस्ती करतांव. घरी एक देवाळ. पापा फ्रांसीस म्हणटा आमकां 2 देवाळां आसात. कितलीं देवाळां? 2 देवाळां आसात. खंयचीं तीं? एक देवाळ हें. आतां आमी हांगा सर्वेदी भोंवची सांगाता मेळ्ळ्या ह्यो दीस आमी देवाक समर्पण दिवच्यात. आनी ह्या देवाळान कितें करता? आमी सक्रामेंत स्विकार करता. ह्या देवाळान आमी सक्रामेंत स्विकार करता. खंयचेय सक्रामेंत ते जावं. सक्रामेंत कितले आसात? 7. सक्रामेंत 7 आसात. उडास दवरा. आनी ह्या 7 सक्रामेंतांत हे 7 सक्रामेंत आमी देवाळांत स्विकार करता. थोडी चिंतून बरो. पिडेस्तांची मागणी बायरी दितात, देवाळांत ती दितात. हांगासर हाडणी सक्रामेंत दितात. पिडेस्तांची मागणी मिसारी दितात, मिसा बायरी दितात. प्राचिताची संस्करणी म्हणजे कुमसाराचो सक्रामेंत मिसा बराबर उपरांत करी येता, फुडें करी येता. तोय इगर्जेन स्विकार करचो, घरांत स्विकार करूंक जाता. हे 2 गूण करचे सक्रामेंत आमकां देवाळा भायर स्विकार करियेत. पूण ते सक्रामेंत आमी देवाळान स्विकार करता आसतना जियोवचो खंय. आनी एक देवाळ आसा, आमचें घर. हांगासर स्विकार केले सक्रामेंत हांगासर जियोवंक जायना. त्या देखून वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आनी त्या खातीर आमी घरा वेता. घरा आनी एक आल्तार आसा न्ही गे. घरा आनी एक आल्तार आसा आनी त्या आल्तारी समकार आमी तो सक्रामेंत जियोवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या खातीर ही 2 देवाळां, ती 2 देवाळां. आनी त्या देवाळांत आमी कशें जियेता, कुटुंबांत कशें जियेता,
त्या खातीर सर्वेस्पराच्या घरा वचो ह्या म्हणटा आसतना म्हाका संतोश भोगलो. हो संतोश आमी कितें अनुभव करता आमी नियाळ आमी करया, इल्लें स्तुती इल्लें आराधन करया. उभी आणि गाऊया संतोषानं 5 70 सगळं आम्ही निरंतर 5 मिनिटभर समयाचे गीता गायना मुखांतर आम्ही स्तुती करूया. 5 70 70 पेज नंबर. राजा ओंकाराचा येशू अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु येशू अल्लेलुया, राजा ओंकाराचा येशू अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु येशू अल्लेलुया, अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया. सांगा अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, राजा ओंकाराचा येशू अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु येशू अल्लेलुया. सांगा आजा ओंकाराचा येशू अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु येशू अल्लेलुया. मुक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया. संगता मुक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु अल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु अल्ले. राजा ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया. शांति देने वाला यीशु अल्लेलुया. सबदा शांति देने वाला यीशु अल्लेलुया, ज्योति देने वाला यीशु अल्लेलुया, ज्योति देने वाला यीशु अल्लेलुया, राजा ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, राजा ओंका अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु अल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु अल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु अल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु अल्लेलुया, राजा ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, राजा ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, क्षमा करने वाला 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 यीशु अल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु अल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु अल्लेलुया, राजा ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया, आला ओंका राजा यीशु अल्लेलुया, प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया. तालियों पे क्या प्रभु ओंका प्रभु यीशु अल्लेलुया. Jesu Jesu Raya Sorai, Jesu Jesu Toma Kasai, Jesu Jesu Raya Sorai, Jesu Toma Kasai, Jesu samanya, Jesu Jesu Raya Sorai, Jesu Jesu Toma Kasai, Jesu Jesu Raya Sorai, Jesu Toma Kasai. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ
हालेलुया ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಣೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಣೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಒಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಒಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಒಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಒಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕುತ್ತೆ ರಾಜಾ ಒಂಕ ರಾಜಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಭು ಒಂಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜಾ ಒಂಕ ರಾಜಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಭು ಒಂಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ರಾಜಾ ಒಂಕ ರಾಜಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಭು ಒಂಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ರಾಜಾ ಒಂಕ ರಾಜಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಭು ಒಂಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 देवाच्या उतरा प्रकारची प्रेज द लॉर्ड सर्व आम्ही बसया मागण्याक सहजली बसका आम्ही घेवया दोळे आमचे दांपया पवित्रत्म्याक आमच्या काळजांत येवकार करया तुजो पवित्रत्म आमचो सांगाती जावन रावोवन दी तो पवित्रत्म आमकां कृपेन भरून दी आमच्या कुटुंबांत जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत येवचे ते कश्ट संकश्ट अनवरां कित्याक म्हणलें सवाल ताका जाप सोदून काडूंक तो पवित्रत्म म्हाका म्हजी मोत उगडापें करून दी जायते फावटीन देव म्हाका शिक्षा दिता म्हण आमी चिंता त्या पासून पवित्र पुस्तक कितें सांगता पवित्र पुस्तक म्हाका कशें जिये जय म्हण उलो दिता त्या विशयान नियाळ करूंक म्हजें मोत वाडोवन दी पराक्लेत बुजवंदार मोग देणार तो पवित्रत्म जेजूच्या बुजां वयर रावलोलो आज म्हज्या आनी तुज्या बुजां वयर रावता जेजून कितें शिकयलां तें उगडापें करता उगडासा हाडता आमी पवित्रत्म्याच्या काळाची भुरगीं तसं पवित्रत्म्या आमच्या काळजांत येवकार करया आनी गावया गीत पवित्रत्म्याक सजल्लें तुमच्या गिता बुकांत कोंकणी भक्ती गितां 285 पेज 285 उबी रावया पवित्रत्म्याची मजत आमी मागता आसतना सगळीं आमी उबी रावया पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये
दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेंत असलेले परचेक पावोंक ये गरजेंत असलेले परचेक पावोंक ये अस्कतपणाच्या सत्तेन भरूंक ये अस्कतपणाच्या सत्तेन भरूंक ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये कष्टांतल्याचे रुदान तमोंक ये कष्टांतल्याचे रुदान तमोंक ये नीतीन झुजच्या प्रेरण सावन ये नीतीन झुजच्या प्रेरण सावन ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये मोगमय पासासो आबा बरोंक ये मोगमय पासासो आबा बरोंक ये दुबावी काळजान भावार्थ सावन ये दुबावी काळजान भावार्थ सावन ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून हालेलुया 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 अर्घाम का समय उघडा प्रेमात का स्तुती तुका समयांची छेद तुका समया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोपे आसो जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसुम्या हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेस्तकीच हांव उलयना बापूस म्हजे सवे रावोन आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना न्हयच जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सत माना सतस हांव तुमकां सांगतां जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्या की वर्तीं कामां करतलो कित्याक
हांव बापा सरची वेतां बापाची महिमा पुता मारिफात प्रगट जावच्याक म्हजें नवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजें नवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी कुटुंबांत जियेता कुटुंब देवान दिल्लें वर्तें देणें कित्याक कुटुंब देवान दिल्लें वर्तें देणें देवी ताच्या पुताक एका कुटुंबांत धाडिल्लें देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्मो एकवटान जियेतात जाल्यार तें एक कुटुंब रचनेक पांय तेंकल्लें या आमच्या सगळ्या बैंदळचे रचनार जावन आसलो तो रचणारी देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो हांच्या अधीनच आसात म्हणजे हांगासर जियेतात हे एकवटान जियेतात त्या खातीर उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 म्हणटा 26 आमी आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन मनशाक रचया आमी म्हळ्यार कोण देवाक सांगीत आसलें हांव म्हज्याच सारक्याचो स्वरुपाचो रचता म्हूण सांगीत आसलें देवान शब्द वापरचे पळया पवित्र पुस्तक व्हेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर म्हणटात आमी आमच्याच सारक्याचो म्हणजे खंयचें कोण आसा थंयसर कोणा कडेन देव उलयता कोणा कडेन उलयता आमी आमच्याच सारक्याचो म्हणटा आसतना इंग्लिशान सांगचें तर जाल्यार लेट अस क्रिएट अ मॅन इन आवर ओन लायकनेस एंड इमेज इन आवर आनी लेट अस अशें सांगत येतर जाल्यार थंयसर दुसरे व्यक्ती आसत जाय न्ही गे न्ही जाल्यार देवा सांगीत आसलें हांव म्हज्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हूण येत आसलें देवान तशें सांगूंक ना आमच्याच प्लुरल सिंग्युलर न्ही बहुवचन आमच्याच म्हणजे थंयसर त्रिंदादीचें हाजीरपण आसलें थंयसर त्रिंदादीचें हाजीरपण आसलें आनी ह्या त्रिंदादीच्या हाजीरपणा वरवीं मनशाचें रसन जालें त्या देखून तुमी माथेवाच्या वांजेलांत थंय आयकलें तर जाल्यार मोइजेच्या की सुरवेर हांव आसलो म्हणटा जेजू ताच्या की पयलीं हांव आसलो त्या खातीर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना त्या त्रिंदादीच्या एकवटीत कुटुंबाचे आदर्श घेवन आनी उपरांत भगेवन नाझारेथाच्या भगेवन कुटुंबाचे आदर्श घेवन आमी जियोंक जाय त्या खातीर जुवांवच्या वांजेलांत 15वा अध्याय थंयसर आमकां वाचूंक सांगता 17वी वळ हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी त्या खातीर ह्या मोगांत आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय देव खंयसरी द्वेश करा म्हणना जेजून खंयसरी म्हजो मोग करा म्हूण सांगूंक ना जशें तुमी पयलें सांगलें देवानी देवाचो मोग करूंक जाय जशें तुमचो करता तशें पेल्याचोय मोग करूंक जाय एकामेकाचो मोग करूंक जाय जेजून खंय म्हणून सांगलें दाखय म्हाका पवित्र पुस्तकांत म्हजो मोग करा म्हाका आराधन करा ना जेजून केलें म्हळें म्हजो पाटलाव करा फॉलो मी पाटलाव करा आमी हांगासर देव तेंपलांत एकठांय जाले हांव कित्याक आमी पाटलाव रे सोम्याचे त्या सोम्याच्या उतरां वरवीं कितेंय काय मेळटा म्हज्या कुटुंबा जिविताक हें आमी अनुभव करच्याक आमी हांगासर आयल्या त्या पासत कित्याक आमी कुटुंबा जिवितांत देवाच्या उतरां प्राधान्यता दी जाय आनी देवान आमकां वर्तें दिल्लें तेणें कुटुंब कित्याक जावन आसा चेड थोडो नियाळ आमी करया मनशाक अधिकार चलोवंक देवान अधिकार दिला पूण कोणा वयर कोणा वयर मनशाक अधिकार चलोवंक देवान अधिकार दिला पूण कोणा वयर उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 28 कितें म्हणटा अध्याय 1 वाक्य 28 आनी थंयसर म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें
देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आणि सडा वाडा आनी सडा आणि पृथ्वी भरा आनी पृथ्वी भरा आणि ती तुमचे अधीन आडा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर दर्यांच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आणि पृथ्वेचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनशांतीचेर जी येतल्या सर मनशांतीचेर अधिकार सलया अधिकार सलया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तांतू एका मणी आगोस्तिनाचें नांव, बाजिलाचें नांव, स्टेफानाचें नांव आसा की आगोस्तिनाचेर अधिकार सलया, लिओचेर अधिकार सलया, त्या वाड्याचेर अधिकार सलया, ह्या फिरगजेचेर अधिकार सलया ना. मनजातीचेर, सुकण्यांचेर, दर्यांच्या मासल्यांचेर त्या देखून आमी आज रांदून इल्लें खाता. त्या खातीर आमी रांदून खाता. मनशांचेर आमकां अधिकार चलोवंक हक्क ना. देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लें. थंयसर सगळीं अध्याय 1 तावन अध्याय 2 तुमी सगळे वाचले तर उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 आनी 2 वाचले तर जाल्यार देवान आशिर्वाद दिलो आनी पवित्र केलो म्हणले दोनूच शब्द आयकोंक मेळचे. एक आत्तां वाचल्लें अध्याय 1 वाक्य 28 म्हणजे आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें सगळें तुमचे अधीन हाडा. आनी दुसऱ्यान खंयसर देवान आशिर्वाद दिलो अध्याय 2 वाक्य 3 उत्पत्ती अध्याय 2 वाक्य 3 कितें म्हणटा. देवान 7व्या दिसाचेर आशीर्वाद घालून देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालो, तो पवित्र केलो. तो पवित्र केलो. कित्याक कित्याक सगळे रसून जातास सगळे रसून जातास त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. आनी एक अर्थाचेर सांगचें तर जाल्यार देवान आमचे वयर पूर्णपणी आशिर्वाद घाला. एक आमी मनीस जावन रसून आशिर्वाद घाला आनी मनशान विशेव घेवंक जाय त्या विशेवाचेर आशिर्वाद घाला. कित्याक देवान 7व्या दिसा विशेव घेतिल्लो. आमी हर एकले 7व्या दिसा विशेव घेवंक आमी रजा काडटा. सगळ्या वावरांतान आलाग रावता आनी त्या खातीर केवल तो विशेव घेवचो म्हळ्यार कितें. देवान विशेव घेतला त्या देखून आमी विशेव घेवचो म्हळ्यार कितें. आमी आमचो वेळ सगळ्या वावरांत मेकळें दोन देवाक समर्पण दिवचें. देवाच्या वावरांत मेतेर जावचें. देवाक वेळ दिवचो हो आमी विशेव. आनी अशें जियेली आमी बागी मनशां. देवान 2 कडेन आशिर्वाद घाल्लो. एक मनशांचेर आशिर्वाद घाला. त्या खातीर आमी बागी कुटुंबांत जियेता. कसलेय संकश्ट येवं दी देव आमकां सांडून घालिना. त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 18 कितें म्हणटा. आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचे बरें न्हय. मनशान एक सुरासचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. हांव ताका फावोतीन सांगातीन ह्या सांगाती करून दितलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो कुटुंबांत एक सुरें जियोंक जायना. आमच्या घरांनी पळया आमी एक सुरी एका बिल्डिंगान जियोंक जावंक पुरो. पूण एकलें जियेल्यार त्या घरांत असो संतोष आनी जायते थोडी आश्रम भेट दिया. आमच्या घरांत वेळा वेळा कान मेळना जावंक पुरो. थोडे फावटी जेवताना 1 वर जाल्लीं आसात, थोडे फावटी जेवताना 3 वरां जाल्लीं आसात आनी थोडे फावटी इराराय बगुल्लें आसा. थोडे फावटी सकाळीं उठतना वेळ जाल्लो एग्गी उठोवन रांदून धडबडोवन गांवाक गेल्लें बरें आमी आसतलें कामाक आनी पुरा. पूण त्याच घरा फाटी येता आसतना म्हळ्ळो संतोष आश्रयांत करेक्ट 12:30 जेवण मेळटा आश्रयांत आसल्यांक. तुमी भेट दिल्या तर जाल्यार जायत्या जाणांची भेट ही थंयसर जाता. पूण तांच्या तोंडान संतोष ना. कित्याक म्हजें घर म्हजें कुटुंब म्हणलें चिंता. तुमी पळया वेळार मेळटात. तांची शुश्रूषा बरी घेतात. अवत इतल्या आमी ICMA तर्फेन SFO तर्फेन जायत्या आश्रम भेट दिते आसा. ह्या करेज म्हज्या कडेन चड आश्रम भेट दिवची. त्या दीस बारी उडास तांचो उरल्या तेंपार बारी उणो. ह्या करेज टायमार भयंकर आमी प्राजीत करता न्ही. त्या देखून तांची बिरमत पावची चड ह्या काळांनी. तेवळ आमी आश्रम येता आसतना थंयसर ती दुकान गळोवची आनी पळयता. आमी सांगचें आसा तुमकां जेवण कितल्या वरां वाडटात. 12:30 एक्झॅक्ट 12:30 आमी बशी घेवन येता फादर म्हणटात. एक्झॅक्ट 12:30 जेवण मेळटा. सांजेर 4 वरांक 3:30 4 वरां भरती जाता आसतना च्या मेळटा. सकाळीं 7:30 जातना ब्रेकफास्ट मेळटा.
8 वरां जालीं म्हणटा आसतना जेवण रेडी आनी तांकां फावो ती शुश्रूषक ते गुळयो कितें घेवंक आसात ते सगळें रेडी तयार आसता जाल्यार संतोश तरी म्हणटात आमची म्हणली कोणी नात फादर आमच्या घरांनी मेळचो संतोष कसलोय कश्ट आसूं दी आमी एकसूर एकलीं जियेता कोण ना ह्या दोगां आसा हांव कोण ना म्हाका तो संतोष उरल्या जाग्यार आमकां मेळोंक जायना त्या खातीर आमी फावो ती सांगातीन करून दितलो देवान एकसूर सोडूंक ना आमकां देव जियेता आनी देव आपल्या पेल्या सारकें समजाचें आमकां जियो अशें करता जावं बरें एका घरांत आमी एका जियेता जावं बरो मोगान जियेले सेज सामार आमच्या कुमके पावची गरजेवंत आसात आमी चिंत्या आमकां कितेंय चड उणें जालें तर जाल्यार कुटुंबाची येवची मागीर खबर मेळ्ळ्या उपरांत पयलीं येवची शेजारची आनी त्या खातीर म्हणटा हांव न्ही सर्गवेची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान जर आमी शेजारांत वचना तर सर्गा कशें वेचें शेजारांत उलयना सर्गा कशें पांय तेंचें खंडीत जायना त्या देखून आमी पयलें भुंयतळ आमी आमचें शेज सामार सर्ग करून घेयचय थंयसर राज्य संधान आमी उलयचय बक्षांच्या वितरांत आमी फुडें पॉयंट येता आसतना उलयतलो आनी त्या खातीर आमी उपरांत किर्तन 127 1 and 3 जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहारो व्यर्थ जर सर्वेस्पर घर बांदिना आमी कशेंय ह्या संवसारांत जियो कितेंय करूं पूण सर्वेस्पराच्या योजना काल आमचें योजन वचना तर जाल्यार खंयय मांडे मार तकलीच आपटी व्यर्थ आमी कितली मेहनत काडल्यार व्यर्थ त्या खातीर आमी घर बांदूंक वेता तर जाल्यार योजन घालता तर जाल्यार पयलीं कितें करता पाद्र्या बापयता आनी तो बुन्याद पातर आशिर्वाद घालता पयलें देवाचें उतर वाचता वय गे ह्या जागान येवन आग मेन्शन येयलें लेकीन आग मेन्शन येयलें देखून तें सगळें पवीत जालें म्हणून न्ही ओके एक चिंता जावं पुरो तें म्हाका पयलें ह्या जागान येवन कितें करचें देवाचें उतर वाचचें प्रेज द लॉर्ड कित्याक जेन्ना आमी बुन्याद फातर घालता आसतना देवाचें उतर परगटलें तें फाकें जाता न्हय तेंच देवाचें उतर वाचचें बुन्याद फातर घालता आसतना खंयचें देवाचें उतर वाचचें दोग घर बांदपी आतां घर बेजमेंत जाता आसतना ते भायर जावन गेल्यात हांवें म्हज्या भुरग्याचें सुमार जावन म्हाका भायर जाल्यार जर देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलें एक बुदवंत मनशा बरें आवड वतलो जडवारय वाडलें आनी त्या घराक आप मारलें तरी तें कसलोन पडोवंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली त्या देखून सुरवेर आमी बुन्याद घालता आसतनाय देवाचें उतर वाचचें घरांत तकला दिसी तेंच देवाचें उतर वाचचें कित्याक परत परत म्हाका जागवयता वेर आयाम हांव खंय आसा म्हज्याच चिंतपान योजनान वेता म्हज्याच कुशेकाल समकोन वेता त्या देखून मोगाळ भवनांनी भयणीनो जेन्ना आमचें घर देवाच्या योजना काल आमचें कुटुंब देवाच्या योजना काल बांदून हाडटा तो आशिर्वाद खंडीत आमकां मेळटा आमचो कसलोय वावंट निर्फळ जायना दुसरें जोश्वा प्रवादी 24 वाक्य 15 जोश्वा 24:15 पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा पूण तुम्ही देवाची कुशी करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करतात म्हणून आजच निर्धार करा कुटुंबांत अदीक अदीक आमी चिंतीचें जाल्लें जोगतें देवाचें वाक्य आमी घरांत जियेता आमकां कश्ट येता आसतना आमकां सोडून भोगता आसतना आमकां विराराय भोगता आसतना आमी थोडे फावटी सवालां घालता जशें इस्रायल परजेन इजिप्तांतल्यान भायर वयता आसतना मैझेक आनी सवाल घाल्लेले बरें आमकां कित्याक तुवें हांगा आपण हाडलाय आमकां मरोंक हाडलाय ते कश्ट नासली परसा सुडकेच्या वाटेन समकत आसतना मैझे सवाल ती घालता आनी त्याच प्रमाणे आधुनीक काळार आमी सवालां घालता म्हणजे तर आमी उडास दवरिचय जर सर्वेस्पराची सेवा करिना तर जाल्यार कोणाची आमी सेवा करता आनी हाका दाखलो दिवचे जाल्यार चड आमी दिजे म्हणून ना एकानी जा देवा पातयेवंक म्हाका आनी तुका उलोवंक आसा उलो आसा
एकानिसा देवाक त्या देखून एकानिसा देवा पातयेवचें त्रिंदादीचेर पातयेवचें म्हण सांगल्यार हेंस जर तूं सर्वेस्पराक सेवा करिनाय जाल्यार कोणाची सेवा तूं करताय आमच्या हात पांयांनी कित्याक ते काळे नाडे आमी कित्याक गाडयेक वेहिकलाक लिंबू आनी मिरसांग ती कित्याक पितीसपना तर कोणाची सेवा करताय म्हूण सांग उपरांत कितें म्हणटा देवाची तुमच्या पुर्वजांनी नेंचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करता त्या देशाची अमोरितांच्या देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वस्पराची सेवा करतेल्या जोशुआ प्रवादी आपल्या जाकोबाच्या देवाक आराधन करतालो देव अब्राम असो इसाक असो जाकोब असो ह्या देवाक तो आराधन करतालो आनी ताका त्या करी म्हणटा आमी त्या सर्वेस्पराचे सांगचे म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर जाल्यार आमी सर्वेस्पराच्या त्या एकानिसाची सेवा करतले हांव आनी त्या देवाची सेवा करूंक म्हाका आनी तुका आपयलेलें जावन आसा आनी असलें जिवीत आज म्हज्यान तुजें जावंक जाय त्या एकानिसा देवा एका कुटुंबांची येतना जावंक जाय दुसरें मातेव 19:6 देखून ह्या पुढे ती दोगांनी बागार एकच त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं जर आमी एकसुरपणान जियेन वचून देव आशेता तर कुटुंबांत वांटे फांटे जावंक नजो सेज समाऱ्यान वांटे फांटे जावंक नजो आमी एकवटान तसो एकवट त्या खातीर एकामेकाचो मोग करचो आमी सेवा करन आमी हर एकल्याची सेवा कर आदांक येवेक रचल्या उपरांत इंसर इंग्लीश बायबलान काडलेले हेल्पर म्हणून आसा आमी सेवाक हेल्पर म्हण लोक शब्द वापरता आमी हर एकले कुमोक करचे एकामेका कुमोक करचे व्यक्ती आनी त्या खातीर देवान आमकां एका कुटुंबांत एका घरांत सांगात हाडलां वांटे फांटे जावच्याक न्ही बगर तें कुटुंब बांदून हाडच्याक आनी हाका बुन्याद कितें देवाचें उतर आनी मागणें पयलो शब्द तसो काडटा देवाचें उतर आनी मागणें जर कुटुंबान आमी देवाचें उतर कित्याक वासीचें जुवांस वांजेल अध्याय 1 वाक्य 1 म्हणटा वेळा काळा परवीं शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवे आसलो पळय देवा वेळा काळा परवीं शब्द आसलो आनी शब्द वेळा देवा सोवे आसलो उगडापण पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 13 काडा उगडापण पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 13 आनी थंयसर म्हणटा रक्तान शेणायलेलो या. एक दोगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव प्रेज द लॉर्ड रक्ताच्या शेल्यान नेसलेलो एक रक्ताच्या शेल्यान नेसलेलो एक आसलो आनी ताचें नांव कितें देवाचो शब्द जुवांचो पयलो अध्याय पयली वळ कितें वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त जेन्ना तूं देवाचें उतर वाचताय तूं जेजूक वळखून घेताय जेजू क्रिस्ताक तूं वळखून घेताय ताचो चड आनी चड मोग तुका जाय म्हूण तूं मागून घेताय आनी त्या मोगांत तूं जियोंक आवडेताय आनी अशें जियेत आसतना आमी हर एकल्यांनी देवाचो मोग करूंक जाय आनी त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 23 14 कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव आतां आमकां आमी सवाल करया म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत त्या देवाचें हाजीरपण आसा गे पवित्र पुस्तक खंय शोक्याचींत आसा ना म्हज्या हुस्क्यार तवळ येता आमी कितले फावटी तो पवित्र पुस्तक काडून वाचता हांव तो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाचें हाजीरपण बगूंक जाय जे कोण म्हजें उतर पाळटा म्हजें उतर आयकता ताचे आमी दोगी येवन वस्ती करतले हांव
उगडापण हातोंबात तो वळ आमकां समजता देव कितें वस्ती करता रक्तान नेसलेलो शेलो तो देवाचो शब्द ताचें नांव देवाचो शब्द ताचें नांव आनी दुसऱ्यान आमी देवाचें उतर कित्याक वाचूंक जाय मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना मातेवा 6 अध्याय 4 वाक्य 4 मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं जियेता ह्या प्राचीन काळार आमी तवळ तवळ हें उतर आमी आयकता उद्गारांत म्हणटा आसतना आमी आयकता मनीस देवाच्या उतरां वरवीं जियेता देवाचें उतर म्हजें जिणी कशें बांदून हाडी जाय की म्हणलें शिकयता देवाचें उतर म्हाका जिवीत दिता देवाचें उतर म्हाका घटाय दिता देवाचें उतर म्हाका बुदवंतकाय दिता मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी कितेंय शिकलें शिकप आसूंक पुरो पूण आमच्या देवाच्या उतराचेर आमकां थाण सडली तर जाल्यार त्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली तर जाल्यार ती देवाचें उतर आमी वाचलें तर जाल्यार आमी खंय धडास निर्फळ जायना जिंतूपर आमकां मालगडी बुधबाळ सांगतात मालगडी आमचे बुधबाळ सांगतात कित्याक हांवें बरें जायचें हांवें सता वाटेन वचचें हांवें आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन ह्या शेवटा पावच जाय कितें बरें जायचें म्हणून आनी ती बुधबाळ सांगचे उतरां तुमी मण्योचो ग्रंथ जावन ज्या जानवायची 7 पुस्तकां आसात ती वाचलीं तर जाल्यार सगळीं उतरां तांतू आसात जावं पुरो जोब जावं पुरो किर्तन जावं पुरो मण्यो जावं पुरो सिराकाचे ग्रंथ जानवायचे ग्रंथ आनी ही आमी वाचलीं तर जाल्यार उपदेशाक आसा ही गितांतलें गीत आसा ही पुस्तक तुमी वाचा घरा वचोन जे कितें आमचे वडिलां बुधबाळ सांगतात ते हर एक उतरां त्या ग्रंथांनी आसा कित्याक आमी बरें जायचें देवी आशेता तेंच त्या खातीर हेब्रेव घरा बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वाक्य अध्याय 13 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा देव आमकां कश्ट दिता वय कित्याक तो आपल्या भुरग्यां बरीस आमकां लेखता जसो घरचो बापूय तुमकां तिदून कश्ट दिता सारके वाटे हाडूंक प्रयत्न करता तर जाल्यार ताच्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्याक आमकां शिक्षा लावन तो ताच्या सारके वाटे हाडता ताच्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्या खातीर आमी देवाच्या पवित्रपणांत वांटेली जायची म्हणून आमकां कश्ट येतात शिक्षा येतात कित्याक तो भुरग्यां बरीच लेखता त्या खातीर कोलोसे घरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी कितें वाचता कोलोसे घरां बरयल्ल्या पत्रांत ती 4 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा देवान विंचून काडलेली तुमी ताका मोगाची आनी पवित्र देवान विंचून काडलेली तुमी ताका मोगाची आनी पवित्र आमी त्या पवित्रपणांत वांटेली जाल्यां देवान विंचून काडटा आसतना आमकां पवित्र केलां आनी त्या खातीर आमी कुटुंबांत पवित्रपणान जियोंक आसा आनी दुसऱ्यान कुटुंब जिविताक इश्टगतेची प्रामुख्यता आनी अडखळ म्हणजे कुटुंब आज बेसां जाते आसा ह्या सलवणेच्या अंतर आसा हाका कारण एक इश्टागात ही इश्टागात नियाळच्या पयलें आमी एक गीत गावया चड आनी चड तूं जाय म्हाका सकल आमी उबी रावया आनी हें गीत आमी भक्तीपणी गायन करया चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका अगा जेजू अगा तुका अगा जेजू अगा तुका अगा जेजू
अर्गा जिसू अर्गा तुका तुझी दया आणि तुझी काकूळ चड आनी चड तुझी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुझी काकूळ जाय म्हाका चड आनी चड तुझी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुझी काकूळ जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका पवित्रात्मो चड आनी चड पवित्रात्मो जाय म्हाका तुजी कृपा चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ समाधान साय चड आनी चड समाधान साय म्हाका बोक्साने चड आनी चड बोक्साने जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड बोक्साने जाय म्हाका हालेलुया हालेलुया आतबान हालेलुया हालेलुया praise the Lord हालेलुया 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 मुगाळ बाबान आनी भयणीनो दुसरे पॉयंट कुटुंबा जिविताक इश्टागाती आमी बसया इश्टागाती कुटुंबांत देसपाक जाल्यार एक इश्टागात पयलें कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 33 मुवत्ता मोरो कितें म्हणटा फटवून पडनाकात पळय वाचा पळय कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 33 फटवून पडनाकात वायट संगत्या वरवीं बरी साल पाड जाता वायट सांगात्या वरवीं बरी साल पाड जाता आमी हर एकलीं बरी समजा जे कुटुंबांत जियेत आसतना हर एकलीं बरी आमी पाड जावचें सांगातपणा वरवीं आनी एकल्याचें आयकोवचें म्हजोच निर्धार घेवंक आमी कितें म्हणटा तितलें धैर्य घेना आनी एकल्यान सांगलें पाती येयल्या आनी पाती येयल्यान ताका मेट काडलें आनी ताका इल्लें बरसिलें मसालो घालो ओंबून सोडलें आनी हाचे वरवीं आमी पाड जालें आमचेंच कुटुंब पाड जाता मोगाळ भवन आनी भयणीन आमी चिंत्या जर आमच्या कुटुंबाक आमी शिरप मागता तर जाल्यार कोणाक आमी मागता जर आमच्या शेजाराक कोणाक शिरप मागता तर जाल्यार चिंत्या आमी मसोर पावता म्हण चिंत्या एकलो बरो मनीस बरें जावन येता एक उंचल्या पावंड्या पावच्याक तो कितें म्हणटा उंचल्या पावंड्या पावला आमी मसोर चिंता तर जाल्यार आमच्याच मनशांक आमी काल वळख आसल्या मनशांक कसं न्ही गे आज काल खेळोन आसल्या मनशांक शाळावळ आसल्या मनशांक ते चिंतिंत्या अम्मानी आदानी व्हडले व्हडले मनीस जाल्यात कांडापट्टे तांचेर कोणें मसोर चिंतलो आसा त्या मनशां वयर व्हडले व्हडले करोड बिलियनर ते पुरा कोणेंय एक मसोर चिंतलो आसा आमी कित्याक आमकां वळख ना तेन्ना चिंत्या आमचेच शेजारी ना हांव सोजा गेल्या कुटुंबांत आसा कोणेंय एक बरें जालें म्हणटा आसतना मसोर चिंतचो
कित्याक ताणें बोंग्योन केल्ल्या खातीर ते देखून आमच्या सळावळी जर माणसं आमची इश्टगात वडायल्या त्या खातीर सिराकाचे ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 तावन आमी वाचूंकच हर एकल्यान वाचूंक जाय आमी कितें इश्टगात कसली इश्टगात आमकां आसूंक जाय हें स्पश्ट रितीन सांगता 5 तावन 8 पर्यंत आमी पयलें वाचया मोगाळ उतरां इश्टाची संख्या वाडयतात मोगाळ उतरां इश्टाची संख्या वाडयतात मैपाशी जीब इश्टगतीची प्रणाम सोडयता मायपाशी जीब इश्टगताची प्रणाम सडयता तुजे वळखीचे मनीस जायते आसो तुज्या वळखीचे मनीस जायते आसूं कितलेय आसूं पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड 1000 इश्ट जरी आसूं दी पूण तुका बूद सांगतलो तुका धैर्य दितलो तुजे संगात रावतलो एकलो मात्र विंचून काडी जाय कसो तो विंचून काडी जाय कित्याक कोण मनीस आपल्या नाका उपरांत वाचा 7वी वळ तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयले ताची परीक्षा कर 1000 मदीं कितलेय 1000 वळखीचे मनीस आसूं दी बूद सांगतलो तुका एक मनीस एकलो आनी तो कसो विंचून काडी जाय इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार ताची पयलें परीक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका परीक्षा केली हां ह्यो म्हजो बरो मनीस ह्यो भारी बरो मनीस सायबा न्ही ह्यो बरो मनीस म्हणजे ताचेर विश्वास दवरून जालो धरवड नजो पूण कित्याक धरवड नजो कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द जायते व्यक्ती तांच्या फायद्या लागून इश्ट जातात तुज्या कायद्या लागून न्ही आमकां जायते फावटी इश्ट सडचे कोणाक आमचे कश्ट कळोवन थंय अशे भायल्या गांवांत आसात आतां जायते जण कश्टांत आसात पाप दिसपट्ट्या जिविता थंयच्याकच घडलेलें थंयच समर्पण जाते आसा ह्या झुजा वरवीं पूण हांवें उडास करीत जाय हांवें ल्हानपणांत हांवें अनुभव करून आयिल्लो ह्यो सांगती भायल्या गांवांत गेलोय म्हणटा आसतना फाटी येता आसतना तो मनीस भायल्या गांवांतल्यान आयला म्हणलें जायते फावटी आमकां आपापेंच कळीत जाता कशें भायल्या गांवचो मनीस वचून दी गांवाक रजेर आयलोय म्हणटा आसतना आमकां कळीत जाता कशें फस्ट ताच्या घरा JCB येता पुरा लेवल करूंक वैगिन हिंग पळय हडलेंत आनी पुरा भायल्या गांवांत आयिल्लेंत JCB आयली ह्या JCBच्या आवाजाक 4 जण सांगाता मेळ्ळे मागीर सुरू जाल्यो एक एक बटल्यो फायद्या लागून कित्याक ताणें थंयसर वतात की कंपनीन ती घडोवन काडल्यात हांगासर पार्टी करची फायद्याक लागून इश्ट जावनचे हे पुरा उपरांत ना तो भायर परत्यान कामाक वचोन दी एक घरा मागीर सुत्तराक येना ते लेवल केलां म्हळ्यार JCBन जे लेवल केल्ल्या जाग्यार कांय थन किर्लो लांगून पळोवंक घेवचे मनीस नात भायल्या गांवाक गेले गांवाक आयले हांगासर JCB लेवल केले आल्लो पयसो इल्लो होगडायलो परत गांवाक गेले उपरांत दोन वर्सां थंयच परत्यान ना हांगासर अभिवृद्धी जाय हांव ना म्हूण सांगना नितळाय अभिवृद्धी जाय पूण इश्टगते लागून फाट जावचें 4 जाणां दाखोवच्या खातीर असलें अभिवृद्धी ती देवाक मानवना कुटुंब बळोवन जायना आनी हांगासर कश्टावचें कोणें पयलीं जावन एक सुरी रावन कश्टावन आसल्या स्त्रियेन कित्याक हांगासर काम जाता आनी तिणें रांदून वाडीत जाय आनी हे फ्रेंड्स पुरो आयले आसतना रात 11-12 मुसरी आमचे खावन जेवन बी मुग्दाना तो वळी कश्ट घेत जाय अशे वरवीं कुटुंबांत फूट येता त्या खातीर इश्टगते वरवीं आमची कुटुंबां बेसान जाता त्या देखून खंडीत जावन सांगता मोवाळ उतरां कित्याक हांव गांवांत परगांवांत आयलां म्हाका बरो म्हूण जाय त्या देखून ही इश्टगतीची मोवाळ जीब आसा पळय ती संख्या वाडयता प्रणाम करता इश्टगती सगळं प्रणाम करता वैर दवरता मागीर केदाळा लोटून घालें आमकां कळीत जायना त्या देखून इश्टगात आसूंक जाय पूण हजारां पळय कितले सगळो वाडो वळखीचो जावंक पुरो पूण तुका म्हणून आनी हांगासर पळोवंक गेलें तर तो इश्ट कोण खरो इश्ट म्हजी सुपती न्हय या म्हजो सुपती हिंच खरी इश्ट म्हजींच भुरगीं तिंच खरी इश्ट कित्याक आखेर पर्यंत रावचें तांणी मात मागीर कोणी रावना त्या देखून हांगासर एका गुडा भितर या एका कुडा भितर जियेत आसतना थंयसर मोगान इश्टगतीन जियोंक जाय ती प्रणाम करना ती दुरसोंक पुरो ती बुधबाळ सांगतात ती बऱ्या वाटेक हाडूंक सांगतात आनी असलें कुटुंब आमकां आसूंक जाय
आनी दुसऱ्यान रीण दिवचें. ह्या इश्टगती मनीस पातयेलो रीण दिलें आनी रीण केदळ दिवचें सांगता. केदळ दिवचें तुमी रीण दितात तर जाल्यार ते पयशे गेलेच म्हण दिया आनी दुसऱ्यान म्हजे कडेन जाय तितले आसा त्या देखून दिवयेत अशें चिंता बसल्यार मात्र दिया. कित्याक कोणी मनीस हात रीण घेतिल्लें फाटीं दिना. इट इज 100%. कोणी मनीस हात रीण घेतिल्लें फाटीं दिना. तो सोलो फातयेन असो हांगासर हजारां म्हणून एकलो इंसून काडलेलो आपळे तो मात्र फाटीं दी सोडल्यार न्ही कोणी मनीस तुमच्या हातान रीण दिलें फाटीं दिना. तो सोलो मनीस असल्यार मात्र. कित्याक तर आमी आज काल वळख जाली मनशांनी इश्टागत म्हळ्यार कितें आमचे एक प्राय एक हंता पावल्या उपरांत आमी वळख जावची आनी तो व्हड आमी रीण दिवची. पळया तशें रीण दिवच्या बदला घरा आवय आसा तुजेर कितल्या वर्सांतल्यान फातयेवन आसा ती हे बापूय आसा तांकां कितलें रीण दिलां. तांकां रीण दिवंक हक्क तर ना आमकां ती आमी कितलें तांकां दिल्यार आमी रीणकारीस आवय बापायक आमी कितलें दिल्लेलें आसा. त्या देखून आमी दिता आसतना आमी चिंतूंक जाय त्या तांकां इश्टा मंदिरां दिता दिवच्या बदला आवय बापायक दिलें फाल्यां तें तुकाच मेळटा परत. आवय बापायक दिल्लें तांणी पुरगावन तो धरचें. आवय बापायन व्हडली मायनांनी पुरगावन दिवचें आनी तांतले 4 नोट काडना तूं आमन दिवचें दर पुता म्हणून व्हडल्या फेस्ता टायमार आनी पुरा. म्हाका अनुभव आसा तो हांव उक्त्यान सांगता. म्हाका व्हडली माय लो खंय तावन म्हणी मुल्यान इवन म्हाका वर्द मेळजे म्हणल्या इरद्यान मेळजे म्हणटा आसतना तिणें तिका कोणें दिल्ले पयशे 4000 कर्ण त्या कपडा भितर लिपोवन दवरून ट्रंका भितर लिपोवन दवरून हांवें लोभ शिवय म्हणून तिणें दवरले आसात. आनी असो लो मोग आमीच दिवचें तिका खंय घेता आसतना तिणें आमकां फाटीं दिवचें आनी आमकां फाटीं दिता आसतना व्हडलें दिता तें आमी दिवचें 100 रुपया आमचे कडेन व्हडलें ना आमी सेमिनारिस्ट दर माय म्हणून आनी ती दिता आसतना 4000 पळया वाड समेत वाडी सर जाली ती. आनी असो लो मोग त्या खातीर कोणाय की इश्टा मंत्रां दिवच्या बदला ल्हानपण इश्ट मंत्रां खंय आसात घरांत आसात फातयेन जियोवचे आसात तांकां आमी कितलें रीण दिलां न्ही वय की न्ही आमी चिंतूंक जाय. त्या देखून खंय रीण दिवच्या बदला आमच्याच घरा दिया आवय बापायक दिया. कित्याक ते फाटीं तुमकां मेळटात ते तुमच्या कुटुंबांत उरतात. कितेंय बरें जालें नंतर जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत आसतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसऱ्यान आमी वाचूंक जाय इजाइया ग्रंथ जें वाचप इजाइयाचो ग्रंथ 56 अध्याय 6 आणि 7. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवेक जावचे खातीर ताचे सेवाक जावचे खातीर ताची भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबत भ्रष्टय नासता पाळतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरसणेन सांबाळतेल्या म्हजो सल्लो तिरसना पाळतेल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो. हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर धाडटलो. आमची इश्टागात अशी जावंक जाय. आमची इश्टागात देवा आनी मनशां मदलो ही इश्टागात. कित्याक देवा ती इश्टागात तो आमकां केन्नाच निर्फळ करूंक सोडिना. जे कोण देवाचें उतर पाळटा जे कोण सता नितीन जियेता जो कोण सारक्या वाटेन समकता तो सर्वेस्परा वळखता आनी सर्वेस्पर ताका पर्वताचेर म्हळ्यार देवाळांत हाडून पायता देवळाक हाडून पावयता. उपरांत आनी म्हज्या मागण्यांच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो. आनी मागण्याच्या घरांत संतोश भरीत करतलो. किर्तन 128 कितें म्हणलें 127 कितें म्हणलें आमी सर्वेस्पराच्या घरा वचो या म्हणटा आसतना संतोश म्हाका भोगलो. देव म्हजें घर संतोशाचें पाळणें करता. देव म्हजें घर संतोशाचें बिडार करता. पण एक कनेक्शन आसा. इजाइया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 7वी ओळ 56 अध्याय 7वी ओळ अशें सांगता तर जाल्यार किर्तन 128 आमकां सांगता थवळ म्हाका भोगता आमी घरा या थंय संतोश आसा. घरा या कसलेंय कुटुंब जावं दी कसलेंय घर जावं दी थंयसर आमकां मेळटा. आनी तिसऱ्यान आमी नियाळ करीत जाल्लो विशय कुटुंबा जिविताक जीब सांबाळची गरजेची. कुटुंबा जिविताक जीब सांबाळची गरजेची. पयलें मागणें आनी देवाचें उतर दुसरें इश्टागात तिसरें जीब सांबाळची गरजेची. ती एक आडनातली जीब आहा पळय ती उडवडी
ती उडवली ती थोडे फावटी कातरूंकी कातरता सारकें करता पूण कातरल्यार मातसो एक वटेन करूंक मागीर बारी भोंव त्या खातीर जायते संबंद तुटून पडल्या तर जाल्यार जिबे वरवीं जाकोबाचें पत्र हे जिबे वरवीं जायते सांगता अपूर्बायन सांगता घरा वचून तुमी जाकोबाचें पत्र वाचूंक जाय 3रो अध्याय मुस्तासाद वाचचें तर जाल्यार त्याच जिबेन आमी देवाक महिमा दिता ताच्याच सारक्या सोनी स्वरुपायचो जावन रसल्ल्या मनशाक आमी शिरपता अशें जायते सांगता आमी जायते फावटी सांगता न्ही गे त्या देखून ह्या कुटुंबांत जियेत आसतना जीब सांबाळची अती गरजेची मण्य ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21 मरण आणि जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात मरण आणि जिवीत कोणाचे अधीन आसा जिबेचे अधीन आसा मरण आणि जिवीत जिबेचे अधीन आसा हाचो अर्थ कितें जर तूं कशें उलयताय तशें तूं जियेताय कशें तूं उलयताय तशें तूं जियेताय चिंत्या हांव एक रागार जालां आमच्या उलोवण्याद्वारे हांव एक रागार जालां आनी एक जरा एक मरण जालां कितें व्यत्यास त्या घरच्यांक सुमार वर्सां 10-15 वर्सां हांव रागार जावन उलयना रावल्या व्यक्तीक आनी एक निर्जीव जावन पेटेन न्हिदल्या व्यक्तीक व्यत्यास कांय ना कांय व्यत्यास ना दोगी उलयना एक जिवंत आसून उलयना एकलो मरून उलयना इतलेंच व्यत्यास आनी दुसरें ह्या जिबे वरवीं कितें जाता आतां हांव आनी पेलो एकलो रागार जालें म्हण चिंत्या आमच्या भुरग्यांनी कितें केलां तांकां कांय उलोवंक ना एक मनीस रागार जालोय म्हणटा आसतना ते बाबाओ रागार जालें म्हणटा सर्त वाचचें बाबाओ रागार जालें म्हणटा आसतना बाप्पू कडेन उलोवंक भुरग्यांक बाप्पू कडेन उलोवंक ना काजिना कडेन उलोवंक ना कित्याक राग आनी आमी मनची गांवचें गीत तेंच सो मी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून हें उणेंपण आमी कोणी पळयना इगर्जेंत येवन म्हणटा आनीक कुंभारकान घेता आसतना कुंभारचो येवन म्हणटा शांतीन प्रितीन जियेत येल्या आमी कंथारां म्हणटा पूण कार्याघात करूंक कश्ट जाता कित्याक शांतीन प्रितीन जियोंक आमी रागार जावचें आनी एका व्यक्तीन मरचें समाजां व्यत्यास कांय ना दोनी काले म्हणटा उलयनासतना जावचे व्यक्त जातात एक जीव वचोन निर्जीव जाल्ली एक स्वास वचोन निर्जीव जाल्ली कूड त्या खातीर आमची जीब सांबाळची अती गरजेची जावं जिवीत जावं मरण जिबेच्या हातांत आसा उपरांत 13 वाक्य 13 आयकोनचे आदीं जाप दिता तो मूर्खपण आनी लज आपणायता आयकोवच्या आदींच सगळें कळीत आसलें बरें उलोवचें आमसोर सारकें आयकोवचें ना आमकां कळीता म्हणून आमी कितें करचें जाप दिवची हे एक जिबेचें अडखळ दुसरें मनशांचो आत्मो पिडेन ताका सांबाळटा पूण आत्मो बेसां जायत तर कोण सोंसून व्हरतात परत दिल्लो मार म्हणी विसरत दिल्लें उतारणे ती काळजाक लागता जी काळजा कुडी गेल्ले मार आमच्या कुडी गेल्ले मार एक दडकें उदक फाल्यां माजोवन वेतात पूण काळजा गेल्ले मार आदोरेन सोरतात ते केन्नाच माजवना खंयसरी उलया कितें उलया निमाणें सांगचें त्या दीस तुवें सांगलीं तीं उतरां उडासात त्या दीस तुवें उलयलीं उतरां उडासात त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी उतरांनी कंट्रोल हाडूंक जाय आनी तो व्हड खंडीत जावन त्या खातीर ना समाधान कुटुंबांत हें देवान दिल्लें न्ही हें आमीच मागोवन घेतलें मालदीस हांव आमच्या जिबे वरवीं ती जानवाय आमचें थंय आसा वापरची कशी कळीत ना आमकां गिन्यान आसा ती वापरची कशी म्हणलें कळीत ना गिन्यानाचें उणेंपण
आणि त्या खातीर आमी हांगासर जियेत आसतना ह्या संवसारांत जियेत आसतना जीब सांबाळची ती गरजेची. सिराकाचें जाकोबाचें ग्रंथ अध्याय 3 पत्र, जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वाक्य 5, 6 आणि 9 ही 3 वाक्य पळोवया. जीब तशीच जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बाडाय उलयता. जीब ही जीब एक ल्हानसो कुडीसो सांदो, किती व्हडली हा जीब, म्हज्या पांया दी आगे ना न्ही, ल्हानसो. पूण अंबानी अदानीच्या कारबारांची उलयता ती, सगळ्यांक संवसारा भोंवून येता एक जीब. म्हज्या घरची खबर आनी एकल्याक कितें दिता, आनी एकल्याची खबर ताका सिरसून उलयता, खंयची उलयता जीब, ल्हानसो सगलो. उपरांत 6 जीबी निजाकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड भ्रश्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकोंडाच्या उज्यान जळटा. जीबी उजो, भिरांकूळ उजो, पालवंक जायना तसलो उजो, आनी त्या खातीर सगळी कूडच लासयता, यमकोंडाच्या उज्या लास अशें करता. आनी ह्या पासत आमची कुटुंबां जायते फावटी आमी चिंत्या बेसान जाल्यां केवल एक जिबे वरवीं, एक इश्टागाते वरवीं, एक जिबे वरवीं आमच्या कुटुंबांतल्या आनी एकल्या घरा सांगचें, तांच्या हांगा सांगचें अशें सांगून दिल्ले वरवीं इट वॉज अननेसेसरी बिजनेस. आमी इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट करच्यान बारी हुशार खंय, इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट करच्यान आमी पुरो बिजनेसमॅन. कशें वॉट्सॅपार आयलें, इम्पोर्ट केलें, स्क्रीनशॉट काडलें, आनी एकल्याक धाडलें, आनी एकल्याक धाडलें, ताचें काडलें, हाडलें, आनी एकल्याक सांगलें. आनी तूं इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट, उतरांची इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट खंयचे गरजेचें न्ही, नाका जाल्लें न्ही पुरा. आमी चिंत्या आतां एक मेसेज आयली, दग सडल्या, ही मेसेज देव तुका राखतलो, ही मेसेज 4 जाणांक धाड, फाल्यां सांजेर वळख पावस येता. धाडली सगळ्यांक, पावस येना काय ना, मागीर ना आमच्या परत्यांनी दग सडत जाले. त्या देखून असली भितीसपणां पूर आमच्या जिबे वरवीं, चिंतपा वरवीं जाते आसात. आनी त्या खातीर आमची फाती आनी खंयसर आसा, आमचो मोग खंयसर आसा, आनी हें आमी चिंतूंक जाय. उपरांत 9वी वळ, ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिताव आनी तेच जिस जिबेन जीब बापाक सोम्याक हरसिता, आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रसल्या मनशाक आमी शिरपताव. त्याच्याच सारक्या सोनी स्वरुपायसून रचलेल्याक शिरपता. त्याच एकच जीब, त्याच जिबेन आमी कुमगार घेता, त्याच जिबेन आमी उलयता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हणून त्याच जिबेर घेवची, आनी एकल्याक रगत वोंकोवंकी कारण तीच जीब. आनी त्या खातीर जीब सांबाळचें अति गरजेचें. आनी सवतेनी माने चड वेळ घेना, बक्षांनी कुटुंबा जिविताक बुन्याद. हांगासर बायबल दाखलो दिना, जनरली जावन उलयता. बायबल तांचेर आसात, माथेव 18 अध्याय आसात. पयलीं आमी उडास दवरचें बक्षांनी. पेद्रूक जेजून कितले फावटी बक्षीचे म्हूण उलो दिल्लो? 7 फावटी न्ही, 7चे 70 फावटी. आमी दिसा कितले फावटी आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणटा? एक दिसा कितले फावटी उणे म्हळ्यार कितले फावटी आमच्या बापा म्हणटा? कितले फावटी? तेर्स म्हणटात तर जाल्यार थंय 6 फावटी जालें. वय गे, तेर्स म्हणटात तर 6 फावटी जालें. उठताना एक आमच्या बापा म्हणची सवय आसा की ती ना जाल्यार सोड्या दिसपरत्या मिसाक वेतात, त्या मिसांत एक आमच्या बापा येता की मिनिमम कितले फावटी जालें? 7 फावटी जालें न्ही. आनी ह्या 7 फावटी आमच्या बापा म्हणटा आसतना तुमी कितें म्हणटात? जशें आमी सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. 7 फावटी न्ही, बघा 7चे 70 फावटी म्हणून जेजून थंयसर पेद्रो सांगलें. हांगा दिसाक आमी 7 फावटी आमच्या बापा उण्यार उणे 7 फावटी आमच्या बापा म्हणटा आमी. इट्स अ मिनिमम 7 टायम्स वी प्रे आ फादर. आनी 7 फावटी न्ही, 7चे 70 फावटी म्हळ्यार हाका कारण आमी बक्षी जाय. जितले फावटी तूं आमच्या बापा म्हणटाय तितले फावटी तुवें बक्षूंक तयार आसत जाय. तर ना व्यर्थ, हांवें मागल्लें कांय फायद्यान ना, हांवें मागल्लें कांय उपकारा पडना.
जर मागलें हांव चिंतिना म्हण जालें, हांव चिंतून एकाग्रत रितीन हांव मागना म्हण जालें. जितलें जशें तूं आमच्या बापा म्हणटाय तें कार्यागत करूंक जाय, हें अदीक गरजेचें बक्षाणें. आनी ह्या बक्षाणेच्या स्पिरिटान आमी जियेल्या तर जाल्यार मात्र आमी एक बंदोबस्ताची जिवीत जियेता, एक कुटुंब आमी बांदून हाडटा. आनी तें कुटुंब देवाक मानवता तसलें नाझारेताच्या आदर्श घेवन जियोचें कुटुंब. जेजूय कुटुंबान जियेलो, ताच्या कुटुंबान कश्ट नातले गे. मरयेच्यो साद्दुकी खंयच्यान आयल्यो त्यो? कुटुंबांत न्ही, तिच्याच कुटुंबान न्ही. जेजूक आयिल्ले दुखी तिका आसल्यो दुखी. जेजू कश्टलो सगळ्या मनशा कुळा खातीर, कुटुंबान जियेलो असो व्यक्तीने तो. जर बरें केल्ल्या जेजूकूच कश्ट आनी आसात तर आमकां कश्ट एक तरबेतपणाचो वांटो म्हणटा हेब्रेवकारांचें पत्र. आनी ह्या तरबेतपणांत आमी जियेत आसतना आमी बगसून आदारसून सुदारसून जियोंक आसा. कित्याक देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या पवित्रपणांत वांटेली जावंक आमकां करपा दिता. मुगाळ भावान आनी भयणीनो, दोळे आमचे दांक्या. आमकांच आमी सवाल करया, म्हजी इश्टागात कशी आसा? म्हज्या इश्टगातेची संख्या मात्र वाडल्या वा म्हाका कुमके कातार येवचे इश्ट आसात? ह्या इश्टगाते वरवीं म्हजें कुटुंब देसवाट जालां, ह्या सारक्या फुडां उत्तुंगा व्हरून पावलां. म्हज्या कुटुंबान पवित्र पुस्तकाचो मोग हांवें कितलो केला? म्हज्या रागा वरवीं, क्रोधा वरवीं, दुस्मानकाये वरवीं म्हज्या कुटुंबाच्या विशयांत हांवें चिंतल्लें आसा? म्हजी जिबे वरवीं, त्या उसारल्या उतरां वरवीं म्हजी कुटुंबां बेसां जाल्यांत, वांटे जाल्यात. त्याच जिबेन हांवें काकूळट कर म्हणून सोम्या लागीं मागोन हांवें कोणाय शिर आपलेलें आसा? देवान दिल्लें व्हरतें देणें कुटुंब एकवटान जियोवच्याक, जावं तें फिरगज कुटुंब, जावं बरो वाडो म्हणलो कुटुंब, जावं बरो मजेचो कुटुंब, एकवटान जियोवच्याक देवान म्हाका आशिर्वाद दिल्लो. तसो पेल्याक आशिर्वाद दिवच्याक नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारू पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सोडगोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. परत आमी म्हणया, नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारू पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सोडगोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सगळीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोंडली पोवन, देव पोंडली पोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. उंड्या वयना तूं
मोगान बरो तुका समर्पिता नमो नमो जिसु क्रिस्ता उंड्या नमो नमो सोडबंदारा Sacramentam caraccia Cine Gesù duka sango aina Tuce tan buswon Ashim hangaratnya Jesuye amka melong tuye Tuce kurpece denya bandar kirti Namo Namo Jesu Krista Undiaru parli bonascha Namo Namo Sodvandara Sacramentam caraccia Lagi sertau somya saktau Tuci gorsa Tuci sengirau Wisartau Cine korsa Sentuh satau Amin kevun Tu cendasha Sakshi tuka Amin tuja Povi sparsha Namo Namo Jesu Krista Undiaru paribonascha Namo Namo Sorbondara Sacramentam caraccia Namo Namo Jesu Krista Namo Namo Jesu Krista Undiaru paribonascha Namo Namo Sorbondara Sacramentam caraccia Hallelujah 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 Vandita Harada Namaskar Mahima बहुमोगाळ उदार जेसो आमचे थंय तूं वस्ती करताय म्हूण दाखोवन चाक ह्या उंड्या रुपी ह्या सक्रामेतान तूं हजर आसाय हरयाक एका येवकरिस्ता वेळी त्या उंड्या रुपान तूं आमच्या काळजांत येताय आनी तूं म्हाका तुजो सकन घेताय म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तसो आशिर्वाद पेल्या थंय वांटून जियोवच्याक म्हाका कृपेन भर हो तो एक घंटो पवित्र वेळ तुजे थंय करसूंच्याक म्हाका ती थान दी
तू केन्नाच म्हाका सांडून घालिनाय म्हणली पातयेनी म्हजे थंय सडय. ए बऱ्या जेजू, खालच्या काळजान तुका उलो मारता, म्हजें घराणें आयक. तुज्या रक्तान म्हाका धू, तुज्या उंड्यान म्हाका पोशीत कर. तुका जावं आराधन, होगळाप आनी स्तुती आनी महिमा. तुका जावं, तुका सदांच हांव दिन वाजता, होगळाप उसारता, होगळीक गायता. थंच म्हज्या कुटुंबाचो धनी म्हूण मानून घेता. थंच म्हज्या कुटुंबाचो शारोती म्हूण मानून घेता. म्हज्या घरांत तूं बिडार कर. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोडवा आमी बसया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या दिन जेजू, वाजतां तुका सुम्या जेजू, दिन वाजतां तुका सुम्या जेजू, हरसितां तुका सुम्या जेजू, हरसितां तुका सुम्या जेजू, उल्हासतां तुका सुम्या जेजू, उल्हासतां तुका सुम्या जेजू, होगळसितां तुका सुम्या जेजू, होगळसितां तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, हरसितां तुका सुम्या जेजू, हरसितां तुका सुम्या जेजू, वाकणतां तुका सुम्या जेजू. वाकणतां तुका सुम्या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुगाळ बाबा भयणीनो, देवान दिल्लें वर्तें देणें आमचें कुटुंब. ह्या कुटुंबांत आमी हर एकली मोगा मायपासान जियेतांव. कुटुंबा खातीर आमी वावुरतांव. आमचें सगळें कुटुंब सक्रामेंतां मुखार आमी बसून आसाव. आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ह्या कुटुंबांत जियेत आसतना ह्या कुटुंबांत म्हजो वांटो कितें मिनी हाडया. आमी म्हणल्यार कुडीचे सांदे. रोमाघरांत बरयल्या पत्रांत आमी आसता. हर एक कुडीचे विस्वे जे कुडीच्या भलायकेक पासत, कुडीच्या वाडावळी पासत वावुरतात, त्याच प्रमाणे कुटुंबांत जियोवचे सांदे. कुटुंब म्हणल्या कुडींत सांदे म्हणले विश्वे जावन कुटुंबाच्या वाडावळी खातीर म्हजो पात्र कितें. हें कुटुंब दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या कुटुंबांत हांव एक जावा उराडी म्हणलें देवान म्हाका जागयलां. तें कुटुंब हांवें शिस्तेन बांदून हाडूंक आसा. जन्माचें ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 8. तुज्या पवित्र पर्वताचेर एक मंदिर बांदूंक तुवें तंब गेल्ल्या शारांत तुवें आरंभातावन तयार केल्ल्या पवित्र तंबाचें प्रतिरूप कशें एक वेदी बांदूंक तुवें म्हाका आज्ञा दिली. ही वेदी म्हजें कुटुंब. हें कुटुंब बांदून हाडूंक म्हाका देवान दिलें आज्ञा. देवानंच फावो ती संगाती जावन दिल्या. कुटुंब बांदून हाडूंक आज्ञा ताणें दिल्या. कुटुंब म्हणली वेदी बांदून हाडूंक.
आनी त्या वेदींत देव वस्ती करता, देवाचो पूत वस्ती करता. तसो जेजू ह्या उंड्या रूप आमच्या समकार आसा. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. जन्माचे ग्रंथ 8वो अध्याय ओळ 16. म्हज्या घरा हांव जानवाये सवय विशय घेतलो, कित्याक तिच्या सांगातांत कांयच कोडू ना, तिच्या सहवासान दूख ना, बगार संतोष आनी आनंद. म्हज्या घरा ह्यो संतोष आसा गी देवान म्हाका दिला. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्यांची सोगलां तुका सोम्या जेजू, अंगण तुका सोम्यांची अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्यांची म्हाका बरें कुटुंब दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत बरे सांदे दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत मोग आसा केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत मोगाची आवय बापाय दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत म्हाका परीक्षा केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत म्हाका राखल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत नजरताचे आदर्शपण पळोवंक फावो केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या घरांत ते उणेपण आसा तरी ते सुदारसून व्हरूंक जिवी दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत जानवायेचें देणे ओपल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत भोगसनेचें देणे दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची राजी संदानाचें कुटुंब दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या फायद्याक उपकाराक आनी गरजे पडसो तसलो इश्ट दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत भुरग्यांचें देणे फावो केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत तुजें योजन रुपीत करूंक अवकाश दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत मलगड्या सवय तुजें हाजीरपण दाखयल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची म्हज्या कुटुंबांत भुरग्यां सवय देवाचें हाजीरपण दाखयल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्यांची जशें जेजून सॅक्रिफीस केलो तशें म्हज्या कुटुंबांत घरांत सॅक्रिफीस आसा केल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्यांची जायते अर्गां उले आमचे थंय आसात. देवान म्हाका कितें केलां म्हूण विचारच्या की देवान म्हाका आनी कितें करूं बाकी आसा म्हणचे वाजपी सवाल. कितें म्हाका उणें केलां? सगळ्यांनी देवान राखलां. गरजेचे हर एक संगती म्हाका दिल्यात. आमी आज हांव उडयता या आशेवन आसा तर जाल्यार त्यो मर्जेच्या संगतीक मात्र गरजेचें हर एक म्हाका ताणें दिलां. भलायकी आसा, जेवणा खाना कांय उणें ना. त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. कुटुंबांत जियोंच देव आमच्या कुटुंबांत जियों दी. कुटुंबांत जियेल्लो जेजू आमच्या घरांनी जियों दी. जशें जेजू खालतो जालो आवय बापायक देवाक मानवल्लो जालो, जानवायेन वाडलो, तशेंच आमचीं भुरगीं ताचे आदर्श घेवन वाडोवंक कृपा मेळोवन दी. देवाक अर्गां दिवया आनी गावया एक अर्गां गीत. उबी रावया. पान संको 75 सोम्याची स्तुती करया. बुकांत 75. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेला हांव ताचे बिने. जिसू मुझ तई
जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजांत पेटू असो ससान पासून पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजांत पेटू असो ससान पासून जेजूस म्हज्या कुटुंबांत आयज तूं म्हज्या कुटुंबाचो वडील तूं म्हज्या कुटुंबाची आस्त ताचे विणे हांव जियोंक केन्नाच सकना जंय ताचें हाजीरपण म्हज्या कुटुंबांत आसा थंयसर खंडीत बक्षांनी आसा राज्य संदान आसा तूं म्हाका खाण दिता म्हाका पोसता हांवें काडिल्ल्या वावटीचो फळ तो म्हाका दिता कित्याक तो म्हज्या घरांत जियेता तो आसतना कांयच म्हाका उणेना ताचे विणे हांव केन्नाच जियेना कित्याक तोच म्हजें दायज म्हूण गावया जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें ताळयो मेळून आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें प्राण जियेन हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजें प्राण आनी तोच म्हजें राय जियेन हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजांत पेटू असो ससान पासून पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजांत पेटू असो ससान पासून पुरो ससान पासून सर्व आमी बसया थोडं मौन आमी सांबाळया
आमची दिश्ट ह्या सक्रमेंता जेजू थंय कोणसोवया ते मावन हो घेवपणात गरज आमच्या कुटुंबांतले समस्या वळखून घेवच्याक आमच्या कुटुंबांत उपजल्ल्या समस्यांक कशें हांव कारण जालां समस्ये म्हज्या कुटुंबांत उपजतात कारण फातयेनी ती दवरली फातयेनी न्हय देवाचेर बगार मनशांचेर सडीत आनी सडीत व्यक्तींक फातयोन रावल्ले वरवीं आमी एका तरान देवातून पयस सरता देवाचेर फातयेनी उणी जाता देवाचें उतर देवाचें योजन आमी उणें आयकता पेल्यान दिल्ले इशारे आमी चड आयकता पेल्यान कितेंय सांगल्यार या हांवें पेल्यान सांगल्यार तेंचो सत म्हूण आमी वळखता जायते फावटी तें म्हाका फायद्या पडटा गे म्हणलें आमी मती हाडिना न्हीद जावन एक व्यक्ती म्हाका कितेंय सांगत जाल्यार तें ताच्या फायद्या खातीर या म्हज्या अभिवृद्धी खातीर या हांव पेल्या सांगता तर जाल्यार तें म्हज्या फायद्या खातीर या पेल्याच्या अभिवृद्धी खातीर एक घडीभर मौन सांबाळून म्हज्या कुटुंबा विशयांत आमी चिंतया जर म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत उणेंपण आयलां तर जाल्यार बक्षान आमी मागया ताची काकूळट आमी मागया आनी केदींच म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत फूट घेवंक हांव सोडिना म्हणलो तर निचेव करया देवान वेंचून काडलेली आमी ताका मोगाची आनी ताका पवित्र त्या पासत आमी मनशा मुखार कसलेंच चिंता दवरिचें म्हणून ना मनशांत हांव कितेंच अपेक्षा जाय म्हणून ना देव म्हाका दिता कित्याक हांव देवाक मोगाचो अर्गां गितांत आमी गायलें हांव ताका जाय तूं म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जेजून म्हाका वलायलां तें लायलां जाल्यार हांव ताका जाय त्या पासत त्या देखून तो आमकां सांडिना पूण आमी ताका जायते फावटी सांडला ताचे तोंड पयस गेले हांव ताचेर चड आनी चड विश्वास ठेवच्या बदलाक आमी संवसारी वस्तूंचेर मनशांचेर आमी विश्वास ठेवला क्रिस्त प्रसादाचेर विश्वास ठेवच्या बदलाक खाळ्या नाडयाचेर आमी विश्वास ठेवला पितीसपणांचेर आमचो विश्वास दवरला
जेजू आमकां आमचें उणेंपण वळखून घेता आनी आमकां बक्षिता. चार शुभ वर्त आमी वाचलीं तर जाल्यार ताचे सरशीं जे कोण व्यक्ती आयिल्ले ताका जेजून सांगलें, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, तुजीं पदकां बगसल्यान. आमच्या भावार्था वरवीं आमच्या पदकां बगसता. त्या देखून आमचो भावार्थ त्या क्रिस्ततेन दृढ करया. तो भावार्थ म्हाका ताचेर पातयेवंक, ताची अगणित काकुळत बगूंक, म्हाका म्हजी पातकां सगळीं बगसल्यांत म्हणलो तो संतोश म्हाका मेळोवन दी. तुमची जबाब, बापा म्हाका बक्षी, बापा म्हाका बक्षी. बापा म्हाका बक्षी. तुज्या पुताचेर विश्वास दवरूंक इन्कार केल्ल्या वेळार बापा म्हाका बक्षी. तुज्या पुताचेर अखंड पातयेनी दवरूंक आळसाय केल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. तुज्या पुता तावन पयस सरल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. तुज्या पुताक सेवून तो अनभवर्त्या बरी जियेल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. तुज्या अमोली रक्तांत नापातयेनी दाखयल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. छस जिबेन पेल्याक शीण उसारल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. छस पेल्याचो मोग करूंक इन्कार केल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. बऱ्या तरेन कुटाम बांदून हाडूंक आळसाय केल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. कुटुंबांत अनभवर्ती दाखयल्ल्या पासत बापा म्हाका बक्षी. कुटुंबांत मोग दाखयनेल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. कुटुंबांत सोडदोड बक्षाने ना केल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. जायते उले आमचे ते आसात. आमच्या मालगड्यांची जतन करिनातल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. मालगड्यांत मोग दाखोवंक इन्कार केल्ल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुपीत करिनातल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. मागणे म्हज्या कुटुंबांत बळवंत हातेर म्हण मानून घेनातल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. थेरसाच्या भक्तीपणा वरवीं मोरयेक हांवें स्थान दिनासतना सवयेच्या बळान तेर्स म्हणल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. आल्तरी मुखार दिल्लो तो सकन भास कलतेपणी पाळिनातल्या खातीर बापा म्हाका बक्षी. देवान म्हाका बक्षिलां कित्याक म्हाका भावार्थ आसा. जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तुका बरो केलो, तुका बक्षल्यान ऊठ आनी चल. हे पूण शेतांत हांव आमी भायर वेता आसतना हांव बक्षलोलो, नितळ चल्लो म्हणलो अनुभव म्हाका जावंक जाय. नितळ भायर जावन येता आसतना परत नवें जिवीत आराम करूंक ती कृपा मागया, बक्षाने चडया आनी बक्षान्याचें गीत गावया. देवा तावन हांव चड पयसलो, आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी सडकलो, सौम्या हांव पाटी येता. देवा तावन हांव चड, देवा तावन हांव चड पयसलो, आतां पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी सडकलो, सौम्या पाटी येता.
येता घरा येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सौम्या पाटी येता खरा येता घरा येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सौम्या पाटी येता होगुडायली हांवें मोलादीक वर्सां आतां हांव पाटी येता दोळ्यांनी म्हज्या बरोवन तुका सौम्या पाटी येता होगडायली हांवें मोलादीक वर्सां आतां हांव पाटी येता दोळ्यांनी म्हज्या बरोवन तुका सौम्या पाटी येता घरा येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सौम्या पाटी येता सौम्या पाटी येता सौम्या पाटी येता मुगाळ भवन आणि बहिण आम्ही दिंबी घालया दिंबीर पडून मागतसर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत आसले उणें पण आमी घेवन हांगासर आयल्या देवा तूं म्हाका पाव कुड्डे भरती मेवचे कुड्ड्यान बोब मारले बरे दाविदाच्या पुता म्हजी काकुल्त कर म्हणून उलो मारले बरे आमी हांगासर उलो मारच्याक आयल्या आमच्या कुटुंबांत उदेल्लें तेणें आमाल पियोन्या वरवीं उपदेल्लें तें ना समाधानाचें जिवीत घेवन आमी हांगासर आयल्या आमाल पियोन्याचें गर्ग आमच्या कुटुंबांत हांव निवारून दी म्हणून मागया जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत तरणाटे आमाल पियोन्या बली जाल्यार जावंक पुरो तांचेर तें आमोली रगत देवाची सेनोवन दी जेजूची आमोली रगत तांचेर पडोवन दी ते जेजूचें रगत खंडीत जावन जिवीत आमकां दिता तीन जिवीत आमच्या तरणाट्यांक मेळोवन दी आमच्या घरांत असल्या दादल्यांक तांकां ती गरजेन मेळोवन दी पाड सवयान अलग रावंक वायट आमाल पियोन्यांत हांव मेकळें जावंक तांचेर तें रगत सारोवन दी म्हण
ते रगत आमच्या कुटुंबातल्या हर एक सांद्या वयरच्यान लावन दी. जेजू ताच्या रक्तान ते लावन दी. जशी कूड त्याची क्रिस्ताची कूड आमी सेवून म्हणजे जीब आमी पवित्र करता. आनी त्याच पवित्र जिबेन पेल्याक बरें आशिर्वाद दिवच्याक म्हजी कूड नितळ जावन दी म्हणून मागया. गव्या गीत तुझे रग सौम्या म्हाका जिबेत दिता. संको 106. तुझे रगत सौम्या म्हाका जिबेत दिता. तुझे रगत सौम्या आत्म्याक ताण बागयता. तुझे रगत सौम्या पातातून तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सौम्या म्हाका जिबेत दिता. तुझे रगत सौम्या आत्म्याक ताण बागयता. तुझे रगत सौम्या पातातून तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. आमोळी तें रगत सौम्या मोचेर सार. आमोळी तें सौम्या मोचेर सार. पोवी तुझे रगत सौम्या मोचेर शेण. पोवी तुझे रगत सौम्या मोचेर शेण. मागीर आमी आमच्या कुटुंबांत काजरी जोड्यां पासत जे कोण भुरग्यांच्या देन्या पासत हांव देवन आसात. देव तांच्या भावार्थाक तांच्या पातयेन एक जोगतो प्रतिफळ दिवन दी. काजर जाल्ल्या स्त्रियांच्या गर्भाक आशिर्वाद करून दी. काजर जाल्ल्या जोड्यांचेर पवित्र रक्तान तो तेल लावन दी. ताणें आशेवचें तें प्रतिफळ तांकां मेळोवन दी म्हूण मागया. तशेंच मागया जे कोण काजर जावन आमीच भुरगीं आमकां भुरगीं नाकात म्हणून निर्धार घेवन रावल्या तांचे पासत ही एक आमी मागून घेतली आनी एक पिडा सभायेक लागून संवसाराच्या कुशालकायेच्या वडण्याक लागून भुरगींच नाखास निर्धार घेवचे देवाच्या योजनाक अडखळ घालचे हे कर्ग तसल्यांच्या व्यक्तींची मोत उजवाडोवन दी. तांचेर जेजू रगत आपलें शेणावन दी. तसल्या चिंतपाक सुडका मेळोवन दी. असलें चिंतपाचें दुस्मान मन पयस सरोवन दी. असले बंद पासांतल्या झुजांतले राखोवन दी. जैत मेळोवन दी म्हण मागया. मागया आमी काजरा खातीर हांव देवनाच्या चलयां खातीर जोगत्या सैरिकेच्या सोदनेराच्या व्यक्ती पासत देवान तयार केल्लेली
विणसून काडलेली मोगाची आनी पवित्र सांगातीन ताका फावो जावं दी, तिका फावो जावं दी. अशें कुटुंबाक आवय बापाय संतोष मेळोवन दी. अशें कुटुंब जैताच्या मेटांनी सोमकोन दी म्हण मागया. आमच्या कुटुंबान से समोर असले दुस्मान काय पासून मागया. ती दुस्मान काय पयस वचून सुडका आमकां फावो जावं दी. आमची मोत उंच वाडोवन दी. गरजे पावची आमची शेजारी म्हणलें आमकां कळीत जावं दी. कसलेंय पाप तांणी आदारलां जावं पुरो या पाप आमी केलां जावं पुरो, पूण भोगसाण्याची दातार आमी जावया. जेजू विनगो केल्ल्या की ताणें बक्षिलां. आमकांय जायते उतरांनी विनगो केलां जावं पुरो, तांकां आमी बक्षया. दैत्याने आमकां दुखयलां जावं पुरो, बक्षून परत एक जावचें मन आमी करया. हांव जेजू सो म्हण वळखून घेवचें जर जाल्यार पेल्याक हांवें बक्षोंक वचूं जाय. हे बक्षाच्या चिंतेने आमी कालतेपणी देवातान मागोवन घेवया. ह्या सक्रामेंतान मागोवन आमी घेवया आनी घेवया तुजें रगत दुस्मानांत हांव सुटका दिता. तुझे रगत दुस्मानांतावन सुटका दिता. तुझे रगत सौम्या नव्या जीवान भरता. तुझे रगत सोसा सैत बाबयता. मोजे रक्षण सदांच करता. तुझे रगत दुस्मानांतावन सुटका दिता. तुझे रगत सौम्या नव्या जीवान भरता. तुझे रगत जिणे सोसा सैत लाभयता. मोचे रक्षण सदांच करता. अमोलिक रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया. अमोलिक रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया. पवित्र रक्ता नितळ तू कर सोमिया. पवित्र रक्ता नितळ तू कर सोमिया. Alleluia, 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 आम्ही एक घडी मौनपणी मागया परगांवांत आसल्या पासत. आमची भाऊ बहिणी, आमच्या कुटुंबादार, आमचे घरचो म्हजो सुपती, म्हजी सुपतीन परगांवांत दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावूरून आसात. झुजाच्या वातावरणांत ती कश्टोन आसात. थंयची येतना तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक थंयसर खाना जेवणाचें मोल वाडलां. जायतीं गांवांक येवं पेसारता तरी जायना.
झुज थंब जाऊन दी, शांत वस्ती करून दी. झुज देवाचें योजन नाही म्हणलें देशाच्या सर्व वडिलां कळी जावं दी. पवित्रत्म तांकां जानवाईन बरोवन दी म्हण मागया. ह्या झुजा वरवीं जायतीं भुरगीं अनाथ जाते आसा. 100 भुरगीं मरण पावल्या. कितेंच पातक तांणी केल्लेलें ना, कितेंच वायट तांणी आदारलेलें ना, तरी तांकां मरणाची शिक्षा. ह्या कुटुंबा पासत आमी मागया आनी हो आशिर्वाद जोडचे खातीर गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. Diavoda Sacramenta Sustainaman करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोला नव्योरी Solvon vecia ysgwisia Bawartaci bontibia Sesibapa Desis puta Ulasani stutisa Potwi महिमा सस्ना सस्ना एको स्थळ हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिटा समासमी नावाता आमेन. प्रार्थया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. क्लिया डिसोजा दुबय हाचो आज बर्थडे. नवीन डिसोजा कोळालगिरी. मेरी डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय. ऑल्विन जसिंता क्रास्ता आनी कुटुंब सस्तान. आयरीन डिसोजा मुंबय. प्रकाश सुवारीस कटपाडी. क्लेरा सल्डाना पेरंपल्ली. रॉकी डिसिल्वा आनी कुटुंब ब्रह्मावर. जानेट डिसोजा सांताकट्टे. सायमन पीटर लोबो आनी कुटुंब मूडबिद्रे. क्लेरा सल्डाना मँगलोर. डेनियल वायलेट पिंटो कासिया. डॉल्पी सैला सांतुमायूर आनी कुटुंब किन्निंगोळी. कामिल सिक्वेरा आनी कुटुंब काटील. सुमाती पिंटो बारकोर. सबिता स्टीवन फेर्नांडीस बारकोर. जॉन फेर्नांडीस आनी कुटुंब सिर्सी. गॉडविन सिक्वेरा आनी कुटुंब मुंबय. अगस्टिन ग्रेसी मेलिंडा फेर्नांडीस तोट्टाम हाच्या आत्मेसांवा खातीर. तशेंच मार्टिन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. आलिस सबीना फेर्नांडीस कल्याणपूर. घरच्या आल्मावा खातीर मीस दिता. लूक रिचर्ड आनी लिडविन रिटा सुरतकल. फेलिक्स कस्तेलिनो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अनिता आनी कुटुंब सांताकट्टे. लिल्ली करवालो हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जेराल्डो कुतिनो
ani Lilli Carvalho, ani Geraldo Cutino, Anchatmaga Termisteta, Emmy Picardo, Calmari, Rocky Rita Lewis, Anchatmaga Termisteta, Philomena Lewis, Calmari, Peter ani Agopen Montero, Anchatmaga Termisteta, Irene Montero, Suratkal, Juliana Lidwin, ani Victoria de Almeida, Anchatmaga Termisteta, Patrick de Almeida, Woodpi, Vincent Rodriguez, Achatmaga Termistita, Lydia Rodriguez, Mudubidre. ผู้ดำอีกสอนเสริมแล้วอามิเกิดาเทวาจาโอโดไวรูปันเตอร์กุรุนกูดินคริสตาจาบกตินอุรเบนไอแล้วอามิเจวนันสมยาจาสมยาจีสุดเธอเยกดปานดันโมกาจาสมยาเจวาเอ่ยกาBelieve Segin Povikan Dita Samadan Somyachi Mara Jivita Tara Puna Jivan Po Berwasya kira बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भवन आणि भयणीनो वेलांकणी मायेक समर्पण दिल्ल्या पोन शेताक हांगासर आमी भेट दिवन आईच्या ह्या दोनपार पर्यंतल्या रेतीरेंत नियाळांत आमी वांटो घेतला आतां निमाणी जावन नव्यानाक वेच्या फुडें एवकरिस्टच्या बलिदानांत एकठांय जावचे कधी वेदी समोर आमी सांगाता जमल्या देव आमची काळजां आनी मनां पारखेता म्हणलो आयची लितुर्जी आमकां सांगता पयलें वाचप आमकां उगडापें करता आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी पेल्याची मनां आनी काळजां पारखूंक जाय न्हय ताची सोबाय न्हय ताचें उणेंपण जेन्ना देव आमची काळजां मनां पारखिता तो व्हळ आमकां बरेंच तो दिता आमकां बक्षिता आमचें कुटुंब तो उत्तुंगा व्हरून पावयता आमी आमचे कुटुंबांतले सर उणेंपण आमी हांगासर हाडून आसतना ह्या अल्तारी समोर आमी समर्पिया आराधनांत ती आमी भेटयली देव कृपेन बरोवन दी कुटुंबांत पिडेसर भलायकी दिवन दी भलायकेची माय आमकां हर सगळ्या शारोतीन मोरी माय आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक विनंती करच्याक पुता लागीं बेसांवां मागून धाडून दी म्हण आमी मिसाच्या बलिदाना वेळ मागता आसतना जर म्हजी इश्टागात जर म्हजी जीब म्हजी कुटुंबां जिवीत बांदून हाडच्याक अडकळ जालां तर जाल्यार ह्या मागणें म्हज्या कुटुंबांत नापयन जालां तर जाल्यार तर परत ते बांदून हाडच्या कृपा आमी मागया असलीं पातकां आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया फावो ते बरें मिसाचें बलिदान पेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया सगळीं आमी सांगता म्हणया हांव पारके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता मनान चिंतून तोंडान सर वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच संवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत मन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर
परतोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकनाव, पूण तूं काकुळती वंत देखून आमची काळजां राख आनी आमच्या कुशीचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कृदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा, त्या समयार तुवें म्हाका ताचो मान्योक उगडाप्यो केले, पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसले सदेबळे शेळये सारको जालो. फळां सवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उगडास उरना जावच्या जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरुद्ध मान्य करतले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजां मनां तूं पारकिताय. तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतार हें. देवाची पडुपकार. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. मोची पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाचय, म्हाका निवार. नासल्यार जीव हा बरी म्हाका ते ग्रासूंक मोड, कुडक्यान कुडको करती. तेत्वा कोणाकच म्हाका वाटोंक सकना तशें जाय. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. मोच्या नितीवंत आनी निर्दोशी जिवना कितें फावो ते म्हाका तूं दी. सर्वेस्परा मनशाची मनां आनी काळजां पारकितेल्या नितीवंत देवा, पातकी मनशाचें खोटेपण नास कर, पूण नितीवंत मनशांक तूं सांबाळ धर. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परच मोचे राखणेचे ढाल, तूंच ताची खुशी पाळतेल्यांची तारण. वै मोसो देवस नितीवंत मुनसुबीदार, आनी ताचो राग पेट्टा दिसान दीस. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मोच्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. Kalau kami ubi rabi, kami sesebut kar, kami bukti paling gayan kerja.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया देवाचे उतर ऐकून बऱ्याने उदार काळजात सांभाळता आणि थिरासणेन फळ दिता ती भागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजूची उतरां आयकून लोक आजमामदल्या थोड्यांनी म्हळें नीज जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी होस्सो हेर होस्सो तो क्रिस्त म्हणाले पूण हेर थोडे म्हणाले क्रिस्त गलिलियांतावन येवेत गे क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो दाविदाच्या बेतलेहेमान तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगला न्ही अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले थोडे ताका धर्ण कैद करूंक सोदतले पूण कोणेय ताचेर हात घालोना पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी ताचे लागीं विचारलें ताका तुमी धर्ण हाडलो ना कित्याक पाऱ्यांनी जाप दिली हो मनीस उलयता त्या भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना फारिजेवांनी तांकां म्हळें तुमी ताका पिसवल्यात की आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फारिजेवां पैकी जावं एकल्यान म्हणी ताका येदोळ सतमानलेलें आसा नियमशास्त्राची वळख सयत नातिल्ल्या ह्या लोकांचेर शिराप बेजला थंय जमलेल्या फारिजेवां मदें निकोदेव मेकलो तो आदीं जेजूशी गेल्लो ताणें ताचे लागीं म्हळें एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे ते ताका म्हणाले तुंय एक गलिलियाकार गाय पवित्र पुस्तक वाच गलिलियांतावन कोणीय प्रवादी उब जाना म्हणून तुका कळटलें लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो देवाचे उतर हे मोकनी तुका क्रिस्ता उंडो वायनाड नामी आयल्या अद्रेगान ओपून दिता घालतू तांचे काणिकांचे बापाक तुझे दैवी भेसा घालतू तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवी भेसा मोगळ बापा कळसा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा कळसा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या शांततेतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मेळ्ळी आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या लावा सवेर मानून घे भोव कोणवळ्या बापा ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरोधलेल्यो आमच्यो निबर कुश्यो
दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराचे उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरेचशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कोणीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकांतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbara so सर्वेस पोतू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओल सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय ओल सर्गी तुका जय जय. ओल सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो गुट परगटूया. तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पोणावोगे तोवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडून गारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या मा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवानपणासह बरोवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना भक्तीपणी सांगाता मागोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज येवं तुझे खुशी सगळ सता तुझी संसारांसा आमचो दिसपडटो ग्रास समकांदी आनी आमची वेळा मुक्षता तशी आमची पत्कां घोस आनी आमकां ताणें पडों दिनाका पूण वायट निदू आमकां नेवा. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पदकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. किताब सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ले आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका उडोवना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सेवा. जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सेवा. खंयसर बसो हांव सोदूं बरो उसवा तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेसू म्हज्या देवा
모자라야 예수 모자 지바 모자 대바 모자 세바 의술 보소 서든 거로 마이바 tus ești moso somia tu somo moso osma Jesu mocha deva Jesu mocha raya Jesu mocha jiva mocha deva mocha seva Gânsı o soha Sodun bari balaiki Tos pois muso somia Jesu mocha raya Jesu mocha jiva mocha deva mocha seva Însă o soha Sodın măcive Toți ani जीवन को माका पाई सगा शबी जेसु मुझा देवा जेसु मुझा राया जेसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सेवा Jesu मुझा देवा Jesu मुझा राया Jesu मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सेवा प्रार्थोया सर्वेस्परा या पवित्र देण्यावरवी आम्ही फातकांतले सुटो आणि आमचे दीस पडते झिनियेंत तुका मानवो हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे असो जय सवे असो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे वळखा दयेकन बसा तुम्ही दयेकन मुखार येवचे आणि आमच्या फादर वतावन तुमची मानाची वात तुम्ही घेवची आयच्या रेतीरेचें जेवण स्पॉन्सर केलां देवादीन मार्टिना फर्नांडीस हिच्या उडासाक आलिस आनी सबिता फर्नांडीस कल्याणपूर तशेंच स्टीवन अल्फिना अनसिटा डी आल्मेडा पेत्रे बेनिटा अन्विश डिसोजा बेलतंगडी मोगाच्यानो दिंबी घालया आनी वेलंकनी साहेबिणीचें नोवेन आमी करया वेलंकनी
माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव बगेवन त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्ही तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात भुरग्यांचें देणें फावो जावंक खातीची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक इंजिनियरींग शिकप बरें करून शिकोवंक BP शुगर कंट्रोल येवंक पाय दूख गूण जावंक कुवेट बरें काम मेळोवंक सुखी वळखोन बक्षणे मगोन घरचें रीण फारीक जावंक कुटुंबान माया मोगान जियोवंक पांयाचें ऑपरेशन नासता दूख गूण जावंक गांठी दूख पेंगटाची दूख गूण जावंक बरी सैरीक बरो फुडार फावो जावंक दान दूख गूण जावंक मायग्रेन वर्टिको शिरांची पिडा गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक भुरग्यांचें हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक गुमटी दूख गूण जावंक काम पर्मनंट जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक गालपांतलें झूज वेगळीं रावून शांती समाधान राज करूंक दुश्ट सकत वायट उलोवणें कॅन्सर पिडा गूण जावंक रीण फारीक जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक बिझनेस बऱ्यान जावंक कुटुंबांत आस्ती खातीर जावचें तक्रार वेगळीं पर्यार जावंक कोर्ट केसीन फावो तो न्याय मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक बँक रीण वेगळें फारीक जावंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक कुटुंबान शांती समाधान फावो जावंक तोंडाचीं दोवीं कथां मुमरां गूण जावंक युट्रसांतलें सिस्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावंक आडो आसलें भांगार सोडोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक केसोळी गूण जावंक फ्लॅट विकून वचोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक बेंबिरान कावजेनी पयस वचोवंक CA परिक्षा पास जावंक SSLC PUC परिक्षान बरे मार्क्स मेळोवंक कोर्ट केसीन सुटका मेळोवन बऱ्यान गांवांक येवंक हीं तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वरती पातयेंनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथामीन काळजान पेटयल्या सैम व्हरता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळ्या नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळ्या आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वर्ता मोगान आणि भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्या ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण हांव अत्रेकतां. हे दुखेस्त त्यांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कमा जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुझे काळीस पेटले या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे जायचे पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सेमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज करता सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोग
Amen.